या बाजून रिषद देवारी फोंड्याचे, माझ्या डाव्या सायडीक संदीप पाळणे आसा हे म्हापशांतले, आणि फाटल्यान संतोष सतरकर हे शिरोड्याचे आसा. आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ह्या सगळ्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. त्याच बरोबर गोवा सुरक्षा मंचातर्फे तुमचे आणि सगळ्या गोंयकारांचे सगळ्यांक हांव दिवाळेच्या शुभेच्छा दिता. आयज आमी जो विशय मांडटले ते विशय जो आसा तो रोजगार संदर्भांतलो आसा. आयज आमकां खबर आसा गोंयांत ह्या कोविड महामारीमुळे आसतले आनी एकूणच रोजगाराची वांदी जाल्ली आसा. रोजगार जो आसा ह्या तरुणांक हो मेळना असो जाल्ले आसा. पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्लो तेन्ना तेणें आपल्या एकूण त्या काळान अशें म्हटलें की आमी 50,000 तरुणांक हांगा आमी नोकरी गोंयांत दितले. ती इलेक्शनाची ती सगळी ती हें आशिल्ली जुमलेबारी, आनी त्यामुळे ते 50,000 नोकऱ्यो काय कोणाक तरुणांक मेळूंक ना. आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत होय आतां आमिशां दाखयता, जे आतां जशें जशें इलेक्शन लागीं येता तशें तशें आमिशां दाखोवपाचें काम जें आसा हें भारतीय जनता पार्टी सरकार करता. आनी तशेंच प्रमोद सावंत जे आसा ते म्हणटा की आमी 10,000 नोकऱ्यो सरकारी दिवया, अशा प्रकारचे वक्तव्य ते करतात. त्याच बरोबर आत्मनिर्भर असो विशयी ते मांडटात. त्यामुळे ह्या सगळ्या हेचो खरोच गोंयांत तरुणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो काय कितें, आत्मनिर्भर म्हणून सगळ्यांक आत्मनिर्भर करतले काय कितें, असो सगळो विशय आसा. आनी त्यामुळे हो विशय सविस्तर जो आसा तो मांडपाक हांव विनय चारेक विनंती करता. सगळ्या पत्रकार बंधूक येता त्या दिवाळेच्यो हार्दिक शुभेच्छा, आणि गोंयभरांतल्या सगळ्या गोंयच्या भावा भयणींका बी ह्या दिवाळेच्यो शुभेच्छा. गोव्यात तरुण आणि तरुणी हांव असो 2 भाग करून सुरवातीक म्हणटा. सगळे तरुणच, पण युवती जे आसात तेंचो सुद्धा आत्मनिर्भर भारत जो आसा तो जावपाक जाय, आणि युवकांचोय आत्मनिर्भर भारत हो जावपाक जाय. आणि हो गोंयांत जे सध्या दिश्टी पडटा रोजगाराचे गोवा सरकाराचे, तर ह्या संदर्भात गोवा जो आसा हो सामको फाटी आसा. गोवा सरकाराचे ह्या संदर्भातले कांयच पॉलिसी जी आसा ह्या युवक आणि युवती खातीर कांयच ना. आत्ता ही महामारी कोविड-19 चालू आसा. गेले मार्च ते आता 2020 नोव्हेंबर पर्यंत गोवा सरकाराचे रोजगाराच्या संदर्भात गोंयच्या तरुण आणि तरुणी खातीर कांयच केल्लेले ह्या गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जे आसा हे केल्लेले ना. आणि आमकां खबर आसा की देशात माननीय श्री नरेंद्र मोदीचे मोठे गव्हर्नमेंट 303 सीट घेऊन बहुमतान येयलेले, आणि तेंचे आसलेले वेगवेगळ्या योजना आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो शेतकऱ्या खातीर आसलेल्यो सगळ्यो पॉलिसी आसतल्यो, वेगवेगळ्या पारंपारीक धंद्या खातीर आसलेल्यो पॉलिसी आसतल्यो, हँडीक्राफ्टा खातीर आसलेल्यो पॉलिसी आसतल्यो, आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसात तेंच्या खातीर आसलेल्यो पॉलिसी आसतल्यो. आमचे पारंपारीक धंदे म्हणत असताना आयज गोव्यातलो पारंपारीक धंदो ह्या गोंयच्या बीजेपी सरकारान जो आसा नश्ट करून उडयला. गोंयच्या सरकारान ह्या बीजेपी सरकारान हो नश्ट करून उडयलेलो आसा. आयज खंयचोच पारंपारीक धंदो हो जो आसा एका राजकीय आश्रय जो आसा तो ना. आज राजकीय आश्रय आसा कोणाक असो एक परत प्रश्न जो आसा तो पडटा. तर राजकीय आश्रय जो आसा ह्या पारंपारीक धंद्याक ना. गोंयच्या युवतीक सुशिक्षित अशिक्षित व्यापारी हे सगळे जे गोंयकार जे आसात आपापलो बारीक धंदो घेवन जे काम करतात हेच्या खातीर गव्हर्नमेंटा कडेन बीजेपी सरकारा कडेन कसलीच पॉलिसी ना. सेंट्रल गव्हर्नमेंट तरेतरेच्यो योजना लॉन्च करीत आसा,
पण गोव्यान जे आसा ते ह्या पद्धतीची खंयचीच पॉलिसी ही जी आसा ती इम्प्लिमेंट केली वचना अशा पद्धतीचो आरोप गोवा सुरक्षा मंचाच्या वतीन हांव हांगासर करता. गोव्यान युवकांक जे आसा हे गृहीत धरले वयता आणि गृहीत धरून गोंयची पॉलिसी जी आसा ही युवकां खातीर कांयच ना, रोजगाराची पॉलिसीच ना ह्या गव्हर्मेंटा कडेन. हे खेच्या वयल्यान दिसता जाल्यार आमकां सगळ्यांका खबर आसा की कोविड-19 येदी व्हडली जगातली महामारी आसतना सनबर्न पार्टी करपाची योजना ही गव्हर्मेंटचे बीजेपी सरकार जे आसा ते करपाक शकता. हेच्या पेक्षा आनी ना करतेपणा जी आसा, नालायकपणा जी आसा ही खंयच्याच देशान आनी खंयच्याच भागान आसची ना, खंयच्याच समाजान आसची ना. कोविड-19 आसतना सनबर्न सारखी पार्टी ह्या युवक आणि युवतींच्या आयुष्य पिड्ड्यार करपा खातीर गव्हर्मेंट करता. गोंयचे टुरिझम मिनिस्टर, गोंयचे मुख्यमंत्री, गोंयचे टुरिझमाचे चेअरमॅन हे सगळेजण मिळून जे आसा ते गोंयच्या युवक आणि युवतीचो सत्यानाश करपाचे वेगवेगळे पॉलिसी जे आसा त्यांच्या कडेन आसा. तेतूंतली सनबर्न ही एक आसा. लोकांच्या दबावाच्या सकयल, गोवा सुरक्षा मंचाच्या दबावा सकयल बंद करपाचो तेंच्यांनी निर्णय घेतला, पण आमचो तेंचेर विश्वास ना. कारण ते फाल्यां सुद्धा हे डिसिजन जे आसा ते बदलूंक शकतात. कारण तेंची पोटां भरपा खातीर, त्यांच्या घरातल्या भुरग्यांची पोटां भरपा खातीर हे सनबर्न जे आसा ते समाजाक थोपूंक शकतात. अशा पद्धतीचे थोपण्याचे कार्य हे बीजेपी सरकार सध्या गोव्यान करता. तेतूंतलो एक थोपलेलो कार्यक्रम जो आसा तो सनबर्न पार्टी. दुसरो थोपपाचे प्रकल्प जे आसा, तरेतरेचे प्रकल्प आसा, तेतून युवकांका कांयच गोंयचा फायदो ना. आयज सनबर्न एक पार्टी जर धरली जाल्यार आमच्या गोंयच्या युवकांचो नाना तरेचे वायट व्यवसायान तांकां गोवा जे आसा ते गोंयचो सरकार जो आसा तो युवकांक आनी युवतींका वायट व्यवसायान जे आसा तो गुंतोवपाचो प्रयत्न करता, इजी मनी मेळोवपा खातीर. तेतून वेश्या व्यवसाय आसा, ड्रग्स आसा, माफिया आसा. माफियांतले भितर ड्रग्स माफिया आसा आणि काही जाण जे आसा ते जमीन माफिया जे आसा ते आसा. तरेतरेचे माफिया जे आसात ते ह्या सनबर्न पार्टीन हाडप, युवकांका आणि युवतींका भितर मिक्स करप आणि नाना तरेचे धंदे जे आसा ते सुरू करप आणि गोंयच्या युवक आणि युवतीचो सत्यानाश करप अशा पद्धतीचे बीजेपी सरकाराचे धोरण आसा. हे एका वयल्यान पळयता. दुसरे जे आसा ते गोव्यान घातलेली IIT आसा. IIT प्रकल्प जो आसा हो मोठो प्रकल्प. गोव्यान देशान संबंध 23 IIT आसा आणि IITतलो भुरगो जो आसा, स्टुडंट जो आसा हो जगान जो आसा ताका मान्यता मेळिल्ली आसा आणि जगान तेणी आमच्या देशाचें नांव उज्वल केल्लेलें आसा. अशा IIT प्रकल्प इल्ल्याशा गोव्यान हाडपाक जाय. असे मोठे प्रकल्प, शैक्षणिक प्रकल्प आमकां सुद्धा गोवा सुरक्षाचे म्हणणे सुद्धा आसा की असे शैक्षणिक मोठे प्रकल्प आमकां जाय, पण पर्यावरणाचो सुद्धा भितर रक्षण आसपाक जाय. आज मेळावली वाळपय सारख्या भागात सबंद ते सगळे मोठमोठे जंगलां आसात, मोठमोठी रानां आसात आणि ही ती मोठमोठी म्हादयची जी अभयारण्य जी आसात ही नष्ट करपाक गोवा सरकार जे आसा ते फुडें सरलेले आसा. त्याचो आमी निशेध करता हांगासर. अशा पद्धतीचो प्रकल्प, IIT प्रकल्प आमच्या गोव्यान जावपाक जाय, पण आमचे सगळे पर्यावरण नष्ट करून आमी गोवा सरकार जे आसा, गोवा सुरक्षा मंच जो आसा हे करपाक दिवचे ना. त्या मेळावलीच्या त्या ग्रामस्थां बरोबर गोवा सुरक्षा मंच ताट उबो रावतलो आणि गोवा गव्हर्नमेंटान IIT प्रकल्प हाडीत असताना तेतून गोंयच्या भुरग्यांका, तरुणांका, तरुणींका कितको रोजगार मेळटलो, कितले नोकऱ्यो मेळटल्यो हे आमकां पयलीं सांगचें. आणि फर्मागुडी जे IIT सुरू आसा तेतून कितले टक्के गोंयचे भुरगे जे आसात, प्रोफेसर जे आसात, कामाक लागलेले आसा, टीचर आसा किंवा स्टाफ आसा, हो कितलो पर्सेंट गोंयचो लागलेलो आसा ते पयलीं गोंयच्या सरकारान स्पश्ट करचें. शिक्षणीक क्षेत्रांतलो दुसरो एक विशय आसा, आमच्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान भाऊसाहेब बांदोडकर, आमच्या गोवा सुरक्षा मंचाचे प्रेरणास्थान भाऊसाहेब बांदोडकर आसा, स्वर्गीय शशिकलाताई काकोडकर आसा. गोंयचे शैक्षणिक धोरण जे आसा भाऊसाहेब बांदोडकरान ठरयलेलें आणि गांवां वाड्याचे रानांनी सगळ्या सरकारी शाळा बांदून दिल्यो. आयज ते सगळे सरकारी शाळा बंद उडोवपाचे कारस्थान हे गोंयच्या बीजेपी सरकारान केल्लेलें आसा. आयज जर हे सगळे सरकारी जर शाळा जर आसलेल्यो, चालू आसलेल्यो जाल्यार ह्या सरकारी शाळा आमचे युवक आणि युवती बरे भुरगे शिकलेली, बरी भुरगीं शिकलेली, आमचे भाव आणि भयणी जे आसात ह्या त्या सरकारी शाळांनी काय गव्हर्नमेंट नोकरी मेळपाची जवळ 2000 नोकऱ्यो ह्या सरकारी शाळांनी आमच्या तरुण आणि तरुणींका मेळटले आसतात. जशे ह्या तरुण आणि तरुणींका हे नोकऱ्यो मेळपाच्यो त्याच पद्धतीन आमचो गोंयचो सांस्कृतीक ठेवो जो आसा, जो आमकां आमच्या जाणट्यांनी दिलेलो आसा, तेचें सुद्धा रक्षण जे आसा ते ह्या माध्यमांतल्यान जातलें आसा. आयज गोंयच्या बीजेपी सरकारान खंयची तरी गॅर्रा म्हणून खंयची तरी
गेरा करपाक आमच्या गोंय बरोबर येयलेली गेरा म्हणून खंयची तरी संस्था ताका परमिशनां दिता प्रायव्हेट शाळा सुरू करपाक. अरे शाळा म्हणजे तुमकां कितें दिसता, इंडस्ट्री काय भज्याचो गाडो दिसता तुमकां? अशा पद्दतीचो प्रश्न आमकां पडटा. अरे गोंयची सांस्कृतीक, गोवा ही सांस्कृतीक भूमी आसा. गोंयच्या कल्चरा कडेन तुमकां कॉम्प्रोमायज करून दिवचें ना. गोवा सरकाराचो आमी ह्या संदर्भात निशेध करता. आयज अनेक प्रायव्हेट मॅनेजमेंटाची, सरकारी शाळा मॅनेजमेंटा जी आसात, प्रायव्हेट मॅनेजमेंटा, ही आमच्या अनेक तरुण तरुणी जे शिक्षक आसात, थंय नॉन टिचींग स्टाफ आसा, तांकां छळपाचो जो आसा तो प्रयत्न करता. असे अनेक इन्स्टिट्यूट जे आसात ते छळपाचो प्रयत्न करता. ते जर भुरगे शिक्षक जे आसात ते जर सरकारी शाळेंत आसलेले जाल्यार तांकां अशा पद्दतीचो कसलो छळ जावचो नासलो. आयज प्रायव्हेट जी मॅनेजमेंटा जी आसा त्या भुरग्यांका छळपाचे, आयज हो मॅनेजमेंटाचो अध्यक्ष जाता बदलता, दुसरो येता अध्यक्ष, आणि तो सगळा मॅनेजमेंट जे आसा ते इन्स्टिट्यूट जे आसा तातूंतले जे एम्प्लॉई जे आसात, टिचींग आनी नॉन टिचींग स्टाफ, तांकां छळपाचो प्रयत्न जो आसा तो सगळे कडेन चल्लो आमकां गोव्यान दिसता. हो म्हाका दिसता हे गोंयच्या शिक्षण मंत्र्याक ह्या गजालींनी जे आसा हे तातडीन लक्ष घालपाक जाय. दिस इज द करंट इश्यू. ह्या गजालीं कडेन गोंयच्या शिक्षण मंत्र्यान जो आसा तो लक्ष घालपाक जाय. ह्या तरुण आनी तरुणींचे आयुश्य पाड घालपाचे जे काही मॅनेजमेंटा करतात तेचे कडेन हे करपाक जे आसा ते तांकां चादोवपाक जाय आनी गव्हर्नमेंटाचो तांकां भंय आसपाक जाय. आयज गोंयच्या इंडस्ट्रीनी नाना तरेचे इंडस्ट्री आयज बंद पडटात. थंयसरल्या कामगारांचे आयज मोर्चा आनी सगळे सुरूच आसा, पण गव्हर्नमेंट जे आसा तेचेर कांयच लक्ष दिना. पिस्तुल्या सारखी एक फॅक्टरी जी आसा ती बंद पडटा. थंयसरले आमचे सगळ्यांनी भुरगे तरुण तरुण आमचे मित्र आसात थंय, तर ते आयज सगळे बेकार घरा कडेन पडलेले आसात. अशा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कितें करता, ह्या भुरग्यां खातीर कितें करता जाल्यार कांयच करिना. एक तर नवीन जॉब जनरेट करपाची ताकद ह्या बीजेपी सरकारा कडेन ना, तेच्या खातीर ते नापुसक सरकार जे आसा ते त्या संदर्भात आसा. एक तर तेच्या कडेन कसलीच पॉलिसी ना ह्या युवकांक आनी युवकां खातीर, युवती खातीर, अशा पद्दतीची जी आसा ते आसा. म्हणजे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कांयच ना, शिक्षण क्षेत्रांनी सगळो धुमाकूळ चालू आसा नोकऱ्यांचो. आणि दुसरो जो आसा तो गोंयचो मोठो उद्योग जो आसा, जो आमचो टुरिझम इंडस्ट्री जी आसा, थंय सुद्धा गोवा सरकाराचें आसा ते दुर्लक्ष आसा. गोंयचे आमचे शेक ओनर जे आसात तांकां डबल जे आसा ते लायटीचे बील फारीक करचे पडटा. ह्या कोविड-19च्या वेळाचेर तेंचे बील जे आसा, लायटीचे बील जे आसा ते माफ करपाक जाय आशिल्ले. पण अशा पद्दतीचे धोरण जे आसा हे गोवा सरकारान घेतलें ना, आणि तांकां जे आसा तो धंदो करपा खातीर प्रोत्साहन दिवपाक जाय. अशा पद्दतीचे सुद्धा मागणे आमच्या काही लोकांनी आमचे कडेन दवरलेले आसा. कारण कोविड-19 आतां टुरिस्ट गोव्यान कोणूच ना. आयज ते लायटीची बिलां फारीक करतले भुरगे आमचे, काय तो धंदो चलयतले, ते आपल्या घरांतल्या लोकांक पोसतले फाटले 8 म्हयने, अशा पद्दतीचो प्रश्न तेंचेर पडलेलो आसा. टुरिझम इंडस्ट्रीतले आमचे भाव जे आसात, जे टॅक्सी पायलट आसात, आज तेंची मोठी समस्या आसा. आमच्या गोव्यातले कामगार बिहाराक गेले, खंय युपीक गेले अशें ना, ते आता गोव्यान येयले अशा पद्दतीचे ना. फक्त आमच्या भायर फॉरेनर दुबय आनी खंय गेल्ले लोक, जे भुरगे जे आसात, युवक जे आसात, ते आमच्या देशांत परत येयले. बिहारान, युपीन मोठ्या प्रमाणात मुंबय, दिल्ली कामगार जे आसात ते परत कामगार जे आसात ते आपापल्या प्रदेशांत वतात. पण आमच्या गोंयच्या कामगारांचो प्रॉब्लेम जो आसा तो हांगासर टुरिझम इंडस्ट्री जी आसा, त्या टुरिझम इंडस्ट्रीत काम करणारो युवक जो आसा आनी युवती जी आसा, तेची मोठी समस्या ही आमच्या देशांत, आमच्या गोव्यान आसा. ह्या प्रश्नाकडे गोंयचो टुरिझम मिनिस्टर आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर ह्या संदर्भात कांयच करपाक तयार ना. तो फक्त सनबर्न पार्टी हाडप, ड्रग्साचे पयशे खावप, वेश्यांकडले पयशे खावप, अशा पद्दतीची योजना टुरिझम मिनिस्टराची आसा आणि दुसरी तेचे कडेन योजना आसता. दुसरी म्हणटात ते की कॅसिनोमुळे आमचो देश, आमचो गोवा जो आसा तो चलता. कॅसिनो जर ना जाल्यार गोंयचो लोक जो आसा तो बेकार पडटलो, अशा पद्दतीचे धोरण ह्या गोंयच्या सरकाराचें आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा कोविड-19 मार्च पासून ते आतां 2020 नोव्हेंबर पर्यंत हे कॅसिनो बंद आसा आणि 1 नोव्हेंबराक सुरू केले. गोवा सुरक्षा मंचाच्या सगळ्या युवकांनी येवन थंय निशेध केलो की हो कॅसिनो बंद करात, आमकां त्याची गरज ना गोव्यान, अशा पद्दतीची मागणी आणि अशा पद्दतीचे निवेदन आमी माननीय मुख्यमंत्र्याकय दिलें. पण आमकां दिसता की हे कॅसिनो आसात म्हणजे भरपूर कोट्यांनी रुपया त्यांच्या कडेन आसा, हे एक चित्र आसा. आणि ते कोटी कोण खाता? आमचो गोंयचो सरकार आणि सगळे आमदार आणि हे नगरपालिका जी आसा ती खाता. हे पैसे कोण खाता? नगरपालिका खाता. आणि ज्या वेळाचेर कोविड-19 जालो त्या वेळाचेर कॅसिनोत काम करणारे गोंयचे आमचे भुरगीं जी आसात, युवा आणि युवती जे काम करतात, तांकां पगार तेंच्यांनी बंद केला. त्याचो पगार बंद उडयला. अरे येदो मोठो जर तुमकां जर उत्पन्न देणारो जर कॅसिनो जर धंदो जर तुम्ही गोव्यात जर आसा जाल्यार त्या कॅसिनोतल्या सगळ्या गोंयच्या तरुण आणि तरुणांक काम करणारे एम्प्लॉईज आसात त्या सगळ्यांना तुम्ही भर कोविडात तांकां पेमेंट जो आसा तो दिवपाक जाय आशिल्लो, तो सगळो बंद केला. 1-2 कॅसिनो सोडले जाल्यार
हो टुरिझम इंडस्ट्री जी आसा टोटल गोंयची कोलॅप्स करून जी आसा तेवढी कांयच गव्हर्नमेंटा कडेन मॅप ना, कांयच प्लॅनिंग ना, अशा पद्दतीचे आसा ते चित्र आसा. ह्या सगळ्या हेतूंतल्यान गोंयचो युवक जो आसा तो कन्फ्यूज आसा. खंयचो मुख्यमंत्री म्हाका नोकरी दितलो, खंयची योजना, खंयच्यो नोकरी आमकां तो जाहीर करतलो अशी वाट जो आसा तो युवक आनी युवती आसा ती गोंयची सुशिक्षीत पळयतात. पण आयज गोव्यात कसलीच नोकरी मेळपाचो आधार गोंय सरकारा कडेन ना आनी प्रायवेटांनी. ह्या सगळ्या कडेन सिरियसली पळोवपाच्या दृश्टींतल्यान आयची ही पत्रकार परिशद जी आसा ती गोवा संरक्षण मंचान घेतल्या आनी हेतूंतल्यान रोजगार जो आसा गोंयांक जो आसा तो मेळपाक जाय. आयज प्रकल्पाच्या दृश्टींतल्यान मोले जे आसा थंयसर जंगल सगळें तोड चालू आसा आनी गोंयचे जैवीक विविधता मंडळ जे आसा एनवायरमेंटिस्ट जे आसात गोंयचे तांच्यानी गोवा सरकाराक एक रिपोर्टूय दिला की तुम्ही जे दिल्लीचे सरकार जे तुमच्या तकलेर जे प्रोजेक्ट मारतात मोठमोठे ते गोव्यान हाडून जे गोंयच्या तकलेर थापूंक सोदतात ते बंद करा. ते थापू नाकात गोंयच्या लोकांचेर. तितून गोंयचे भले जावचें ना. कारण ह्या पद्धतीचे पर्यावरण मंडळ जे आसा गोंयचे तांच्यानी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्टूय दिला की येणाऱ्या काही काळात 30 ऑक्टोबराक ह्या फाटल्या की येणाऱ्या काळात गोव्याचे तापमान जे आसा ते 40%च्या वयर वतले, सेल्सियसा वयर वयतले आनी गोंय जो आसा तो अर्दो गोवा जो आसा तो येणाऱ्या खंयच्या तरी पावसान आनी ओवरान बुडटलो अशा पद्धतीचे पोजिशन गोंयचे आसा. ह्या संदर्भात गोवा कितें करता आनी ह्या संदर्भात गोंयच्या भविष्य, गोंयच्या युवा युवतींचे भविष्य हें धोक्यान आसा. त्यामुळे आमी गोवा सरकाराक वॉर्निंग दिता की ह्या सगळ्या मोठ्या प्रकल्पा संदर्भात गोंयच्या पर्यावरणाचो विचार करचो आनी गोंयच्या युवक युवतींका नोकरी दिवपाच्या दृश्टींतल्यान बरे प्रकल्प जे आसा ते गोव्यान हाडचे. आयज गोव्यांतलो कार्पेंटर आसतलो ताका आयज काम ना. गोंयचो गवंडो जो आसा आमचो पेडणे तालुक्यांतलो गवंडो जो आसा तो सबंद गोंयभर फामाद आसा. आयज ताच्या हातान काम ना. ह्या संदर्भात गोवा सरकार कितें करता? प्लंबर आसतलो ताका काम ना. आयज इलेक्ट्रिशियन आसा ताका काम ना. हे पारंपारीक धंदे आमचो नुस्तें मारपी भाव जो आसा ताका काम ना. ह्या सगळ्यांका काम दिवपाच्या दृश्टीन आनी शेतकरी जो आसा आमचो गोंयचो तरुण जो आसा ताका काम जे आसा ते ना. त्याच्या भाजयेक जो आसा तो सेल ना. ह्या पद्धतीचे अनेक समस्या युवक आणि युवती फुडें आसात. तर ह्या सगळ्या कडेन गोंयच्या सरकारान हे जे आमचे पारंपारीक धंदे जे आसात ह्या धंद्या खातीर सुद्धा काही नवीन पॉलिसी जी आसा गोवा सरकारान गोंयच्या लोकांक जाय त्या पद्धतीन जो आसा तो विचार करचो. आमकां सगळ्यांका खबर आसा प्रत्येक सरकार हे त्या त्या भागातलो विचार करून जे आसा ते योजना करीत आसता. केंद्र सरकार जे आसा ते सगळे योजना करीत आसतना आमकां सगळ्यांका खबर आसा की पीपल क्वालिटी ऑफ लायफ ही जी आसा ती त्याची लायन आसा. हाचो विचार करून जो आसा ते देशभरात ते योजना चालू जातात. गोंयच्या सरकार अशा पद्धतीचे लायन घेऊन काम करता काय कितें असो एक प्रश्न आमचा आसा. द पीपल क्वालिटी ऑफ लायफ अशा पद्धतीचे गोंयच्या लोकांची क्वालिटी जी आसा त्यांची जी करण्याची कामाची जी कुवत जी आसा ह्या संदर्भात विचार करून गोंयचो सरकार जसो विचार करता काय कितें तर ना अशें आमचें म्हणणें आसा. आत्मनिर्भर भारत हे देशभर चालू आसा. मे म्हयन्यान सुरू जाल्लें पण गोव्यात त्याचे कांयच पेपराचेर येना. कांयच खंयचोच मंत्री त्या संदर्भात प्रेस कॉन्फरन्स घेना. त्या संदर्भात खंयचेच गव्हर्नमेंटाचो स्टाफ जो आसा तो आत्मनिर्भर भारत गोंयच्या बारीक धंदेकारांका वयर काडपा खातीर प्रयत्न करता अशें गोंयच्या सरकाराचे कांयच दिसना. अशा पद्धतीचे जे आसा ते आत्मनिर्भर भारत जे आसा तो आतां जो आसा तो सत्यानाश हांगासर गोव्यान जो आसा तो ह्या बीजेपी सरकारान गोंयच्या जो आसा तो केल्लो आसा. गोंयचे सरकार फक्त जे आसा ड्रग्स आणि कॅसिनोतले जुगार आणि दुसरे जे आसा ते वेश्या व्यवसाय हे 3 धंदे हे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात जे आसा ते गोंयच्या पॉलिसीची ठरलेली आसा. ह्या 3 धंद्यांचे गोंयची पॉलिसी ठरलेली आसा. एक वेश्या व्यवसाय, एक कॅसिनो जुगार वेगवेगळे आणि तिसरो जो आसा तो ड्रग्स. ह्या संदर्भातली गोंयची पॉलिसी आसा. आम्ही म्हणतात कित्याक टुरिस्टाच्या दृश्टींतल्यान अतिथी देवो म्हणटात, अतिथी देवो भव म्हणटात. पण गोंयच्या टुरिझम मिनिस्टरान पॅडलर देवो भव केल्लेले आसा. ड्रग्स पॅडलर जे आसात त्या गोव्यात मोठ्या प्रमाणात धरले वयतात. खंयचे दिल्लीचे पुलीस येतात गोव्यात हांगासर ड्रग्स पॅडलर करतात. मुंबयच्यान पुलीस येतात गोव्यात ड्रग्स पॅडलर धरतात. अशा पद्धतीचे गोंयचे जे आसा ते चालू आसा. ह्या सगळ्याचो गोवा सुरक्षा मंच जो आसा त्याचो निषेध करता आणि हे गोवा सरकारान ह्या सगळ्या विशयांनी जे आसा हे गांभीर्यान जे आसा ते लक्ष घालपाक जाय अशा पद्धतीचे आसा ते आमकां दिसता. हे सगळे विशय
तरेतरेचे युवक आणि युवती आणि रोजगार ह्या संदर्भातले गोवा जे आसा ते कशा पद्धतीने काम करता ह्या संदर्भातले आता गोंयच्या सरकारान त्याचे पीपल क्वालिटी ऑफ लायफ हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. तसोच हॅपीनेस इंडेक्स जो आसा फॉर द चेकिंग हाऊ मच पीपल आर द हॅपी इन द अवर गोवा अशा पद्धतीचे जे आसा ते सुद्धा गोव्याच्या सरकारान जे सोदून काडपाक जाय. आयज गोंयचो अंडरकरण आसा की गोंयचो सगळो समाज गोंयच्या विरोधान आसा, गोंय सरकाराच्या विरोधान आसा आणि गोंयचे सरकार हे केन्नाय कोसळपाक शकता. कारण येणाऱ्या 2022 हे परत सरकार इलेक्शन आसा त्याच्या पयलीं जे आसा हे बीजेपी सरकार कोसळपाक शकता. अशा पद्धतीचे संकेत हे गोंयभर आमी प्रवास करतना आमकां दिसतात. धन्यवाद.